नमस्कार. RDX गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. मुरगांव मामलेदार कार्यालयातलो अधिकारी कारणाशिवाय लोकांक पिट्टा म्हण गोंय काँग्रेस पक्षाचे संकल्प आमोणकाराचो आरोप. गोंयांत फार्मास्युटिकल्स कंपनीक उपेगी पडपा खातीर गांजाची लागवड कायदेशीर करपाचो प्रस्ताव अबकारी खात्यान सरकाराक दिला. वखदांच्या वापरा खातीर जरी हो प्रस्ताव असलो तरी अजून ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्ली ना. हो निर्णय घेवपाक मंत्री मंडळाची मान्यताय घेवची पडटली म्हण मुखेलमंत्री दोतर सावंतान सांगला. कॅनबिन्स लागवड आनी मटक्यात गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो यत्न सरकार करता म्हण खर टिका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान केल्या. 4 जानेराक आमदार अपात्रताय याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जावपाची शक्यताय. ह्यान पयलीं 17 फावट तारीख मेळूनय न्यायालयात सुनावणी जावंक ना. आमदार चर्चिल आलेमावान भाजपा बरोबर हात मेळयला म्हण आम आदमी पक्षाचो आरोप. जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर 8 जानेराक वेंचणूक जातली. मेगा स्टार रजनीकांत हांच्यांनी राजकीय पक्ष स्थापीत करपाचो आपलो निर्णय फाटीं घेतला. ह्या विशीं ताणें ट्वीट करून माहिती दिल्या. आपल्या गांवचो विकास जावचो म्हण नागरिकांनी स्वता आत्मनिर्भर जावप गरजेचें अशें मुखेलमंत्री सावंतान सांगलां. मंगळारा राज्यांत कोविडान एकट्याक मरण आयलें. आतां मेरेन कोरोनान राज्यांत 735 लोकांचे बळी गेल्यात. इतल्यान RDX गोवा चॅनलाची कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgowa.com तशेंच RDX गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. तेन भायर जिओ TV तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.